नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक जायना अशें कांय ना ह्या कार्यावळींत। इश्टानो, म्हजे वांगडा एक आज असो गेस्ट आसा, असो एक सोयरो आसा जो एका गांवांतल्यान आयला ज्या गांवांत दरेक घरांत एक कलाकार आसा अशें म्हणूं येता। आमी येवकार दिवया बाब नितीन म्हाड्डोळकार। नितीन बाब, येवकार तुमकां। नमस्कार नमस्कार। नितीन बाबाची वळख ही अशी की ते एक म्युझिकातले वर्सेटायल व्यक्तिमत्व। संगीत वेस्टर्न जावं या इंडियन जावं, ह्या दोनूय मदीं तांकां खूब रुची। फकत रुची न्हय तर वेगळीं वेगळीं वाद्यां, वेगळे वेगळे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स वाजोवपाचो तांकां भरपूर घोस्त। हो घोस्त तांचे भितर कसो तयार जालो आनी ह्या घोस्तान तांकां खंय मेरेन हाडले, तांची जर्नी, तांचो प्रवास हाचे विशीं आमी आज मन मेकळेपणान उलयतले बाब नितीन म्हाड्डोळकारा कडेन। नितीन बाब, तुमी अशा गांवांतल्यान आयला जंय जाका कलाकाराची खण म्हणूं येता, तर तुमची म्हजी वळख खूब वर्सांची। सुरवेकूच तुमची एक वेगळी अशी वळख एका नमनांतल्यान म्हाका आमच्या पळोवप्यांक दिन कशी दिसता। नितीन बाब, म्हाका दिसता आमी आमच्या सगळे जे प्रेक्षक आसात तांकां एक वेगळे तरेन तुमची वळख दिवची। सुरवेकूच म्हाका दिसता तुमी तांचे खातीर एक नमन वाजोवचें। वा, सुरवेकूच नमन बरे भशेन जालें। नितीन बाब एक म्युझिकांतलो फक्त दर्दी न्हय, तो एक नामनेचो कलाकार जाणें गोंयांत आनी गोंया भायर बऱ्योचश्यो कार्यावळी सादर केल्यात। ह्या म्युझिकाची गोडी, ह्या म्युझिकाची ओड आनी संगीतमय तांचो प्रवास सुरवात कसो जालो हाचे विशीं हांव तांकां विचारतलों। नितीन बाब, तुमी म्हाका सांगात, ही गोडी तुमकां कशी लागली? ल्हानपणा पासूनच म्हाका संगिताची खूब आवड आशिल्ली। कित्याक तर म्हाजो जल्म जो आसा तो जल्मूच म्हालसा देवीच्या प्रांगणांत, म्हणजे ज्या जाग्यार संगीतूच सगळें आसा। सकाळीं फांतोडेचेर 5 ज्या जाग्यार शेहनाईचे आवाज आमकां आयकूं येता आनी चौगुडो वाजता, अशा गांवांत म्हाजो जल्म जालो। दनपारची आरती थंय वाजप आनी थंयच सगळें संगिताची मुळांतूच म्हाका वळख जाली। ती म्हणजे अशी तालाची वळख म्हाका सगळे कडेन थंयच जाली। कित्याक जपताल, एक ताल, त्रिताल भुरगेपणांतल्यान आमकां कळ्ळो। कित्याक तर तासो आनी धोल वाजयताना सगळें आमकां दिसता की कडकड वाजयता म्हणटा अशें ना, तर थंय सगळें एक्चुली संगीतूच वाजयतात ते सगळे। हो ताल कसलो काय विचारलो तो सांगता हो त्रिताल, हो हेका मात्र कितली, हेका ताळी खंयची, तो खाली खंयची, अशें सगळें आमकां थंय ल्हानपणा पासून म्हाका शिक्षण मेळ्ळें आनी थंयच म्हाका संगिताची गोडी म्हाज्या भितर निर्माण जाली। तुमी आतां, तुमकां हांवें हार्मोनियम वाजयतना पळयला, तुमकां हांवें सिंथेसायझर वाजयतना पळयला, तुमकां हांवें अकॉर्डियन वाजयतना पळयला, आनी जाका आमी हार्मोनिका म्हणटात वा माउथ ऑर्गन, जाचो सोद क्रिश्चन फ्रेडरीक बुशमान हाणें लायिल्लो जर्मनीत। ज्या मनशान मँडोलिनाचो शोध लायलो तोचो मनीस। बरोबर। सो आमकां जनरली खबर आसा, जात्रांनी काल्यांनी आमी वता आनी ताका आमी चेरमेल म्हणटात। प्रत्येक भुरगो एक चेरमेल घेता आनी हे चेरमेल वाजोवंक लागता, पूण सगळ्यांकूच तें जमता अशें ना। सो हे सगळें म्हाका जाणा जावंक जाय की तुमी पयलीं हार्मोनियम, अकॉर्डियन हें सगळें जालें, हे चेरमेला मेरेन म्हणजे हार्मोनिका वा माउथ ऑर्गन हाचो तुमकां घोस्त कसो लागलो? हे वाद्याची तशी म्हाका आवड म्हाज्या ल्हानपणा पासून आशिल्ली। केन्ना एखाद्या आमी जर जात्रेक आई म्हाजी घेवन गेली आसत जाल्यार बाकीचे भुरगे सगळीं खेळणी घेता जाल्यार हांव फक्त तें चेरमेलूच घेतालो। कित्याक म्हाका तें आवडटालें आनी तें बेश्टें फाव करून वाजप आनी तें घरा पावचे पयलीं कदाचित तें मोडटालेंय बी। अशे तरेन ल्हानपणाची आवड आशिल्ली। पूण ती आवड म्हाका मागीर जेन्ना स्कुलांत हांव गेलो, थंय कल्चरल प्रोग्रामां म्हणा, आमच्या स्कुलाच्या गॅदरिंगाक म्हणा, अशा वेळार हांव वाजोवपाचो प्रयत्न करपाक लागलो। त्या वेळार म्हाका खबर नाशिल्ली की हे चेरमेला भितर माउथ ऑर्गन हें व्हडलें नांव आसा आनी तरेतरेची माउथ ऑर्गन आसा हें म्हाका केन्ना कांयच खबर नाशिल्ली। पूण तेन्ना तें थंय म्हाका ती आवड निर्माण जाली आनी हांव तें वाजोवपाक लागलो। पूण फुडें वयतना मदल्या काळांत ते म्हाजें चेरमेल वाजप बंद पडलें म्हणजे स्कूल टायम गेल्या नंतर मागीर कॉलेज म्हण किंवा जॉब हितून जालें ना। पूण जेन्ना 2015 सालांत
परत एकदां अशे तरेचे आमचे कला अकादमींत माउथ ऑर्गनाचो व्हडलो एक फेस्टिवल जाल्लो जे भायले कोण येवन हांगा केल्लो तेका हांव मुद्दम पळोवपाक गेलो कित्याक म्हाका ते वाद्याची आवड आहा थंय म्हाका कळ्ळें की सगळी क्रोमॅटीक माउथ ऑर्गन म्हणा हांव फॉर एग्जांपल हांव तुमकां सांगलें हें दीस इज कॉल्ड क्रोमॅटीक माउथ ऑर्गन हेका स्लायडर आसा दीस इज कंप्लीट ऑर्गन म्हणजे जे स्कूर जे आपल्या हार्मोनियम आहा तेच स्वर हांगा आसा पूण फक्त कितें आहा फरक इतलो आहा की थोडे ड्रॉप ब्लो आसा आनी स्लायडर दामून वाजोवपाचें आसता म्हणजे एक होल हे 12 होल आसा हांगा हे 12 होलांत एका होलांत 4 स्वर आहा हितून ओके 4 स्वर म्हणजे अशे तरेन 12 चौक 48 स्वर म्हणजे कंप्लीट हें ऑर्गन जावन आसा हें म्हाका थंय वता कळ्ळें तेच बरोबर हें दुसरें आहा तें दीस इज कॉल्ड ब्लूज हार्मोनिका ब्लूज हार्मोनिका म्हणटा 10 होल माउथ ऑर्गन हें जनरली हेका वाजयता कित्याक आमचे वेस्टर्न ब्लूज म्हणून जो प्रकार आहा तेका वाजयता तेजोच हो प्रकार जावन हो आमचे ऑर्केस्ट्रा ट्युनिंग म्हणटा हेका ब्लूज हार्मोनिका पूण हांवें मुद्दम तयार करून घेतला एक पुण्यात एक असो करपी मनीस आहा त्या जाग्यार ब्लूज हार्मोनिकांत खालचें जे लूज ऑक्टेव आहा तें वेगळ्या भशेन आसता हांवें ते सगळे सूर सारके लावन घेवन म्हाजे खातीर हें तयार करून घेतलें सिडल ह्या कंपनीचें हें बरे पैकी जर्मनी कंपनीचें ऑर्गन जावन आसा अशे तरेन ते वाद्याची म्हाका निर्माण आवड जावन हांवें ती इल्ली करून ते फुडें व्हरत गेलो आनी आज बरे तरेन वाजयता अशें सगळे लोक म्हणटात न्ही हें तुमचें पॅशन हें तुमची जी तुमकां जिद्द आशिल्लें कितें तरी करपाची वेगळें म्हणजे एक शिकपाची तातूंतल्यान तुमकां हांगा पावयलो म्हाका एक सांगात जेन्ना आमी म्हणजे म्हजें ल्हानशें म्हणजे कमीशें गिन्यानांतल्यान हांव सांगता की हार्मोनियम वाजयता पेटी वाजयता किंवा पियानो वाजयतात अकॉर्डियन वाजयतात थंय आमकां नोट्स दिसतात बरोबर हांगा नोट्स दिसना हांगा तोंडान नोट्स आसतात तोंडान घालून ते वाजोवप आसता ते कितलेशे ताका ते कितलें कठीण आनी कितलें सोंपें हांच्यात नजरेंतल्यान हार्मोनियम आनी पियानो आनी जेन्ना आमी हार्मोनिका कंपेर करता बरोबर तेन्ना तातूंत कितें डिफरन्स आनी कितें सोंपें आनी कितें कठीण भितर आतां हो प्रश्न तुमचो बरो आसा कठीण अशें खंयचें कांय नासता जर तुमकां जर पॅशन आसलें तुका आवड आसली आनी जर ती करपाची जर जिद्द आसत जाल्यार म्हाका दिसता कठीण अशें कांयच नासता तशें तुमी म्हणटे प्रमाणे एखादें कीबोर्ड वाजोवप हो सोंपो कित्याक कीबोर्डाचेर तूं दाखोवंक शकता बाबा सा रे हो ग अशें दाखोवंक शकता हो म हें दाखोवंक शकता हितून तूं दाखोवंक शकना कित्याक स्वरांत ते एक्चुली तुवें स्वता तें वाजयले नंतर तुका कळटलें की हो स्वर आपणें फूक मारले नंतर खंयचो स्वर येता तो ते खातीर तुका बेजीक पयलीं स्वराची नॉलेज आसची पडली आनी ती सुराची नॉलेज तुका अशें घेवन बसले नंतर येवंक शकता आनी ब्लो आनी ड्रो आतां समज फॉर एग्जांपल हें जें दीस ऑर्गन इज कम फ्रॉम द फॅमिली ऑफ रीड ऑर्गन तुमकां सांगता एक सारकी गोश्ट सांगता रीड ऑर्गन म्हणजे सगळे रीड ऑर्गानी कितें फूक मारपाचें वाद्य ना फॉर एग्जांपल ट्रम्पेट ही फूक मारपाची शहनाई ही फूक मारपाची हार्मोनियम म्हणटा ती फुकूच म्हणजे वारो भितर हें एकूच वाद्य अशें आसा की एक फ्लुकूय फूक मारपाचें आनी ओडूनय वाजोवपाचें एक स्वर जर तुका सा जर तुका फूक मारून येयलो जाल्यार ग आहा तो वयर ओडून येता अशे तरेन ही तुका पयलीं सगळें एक सप्तक घेवन तयार तुका वाजोवन पळोवचें पडटा सगळ्या सप्तकांनी वचून खंयचो खंयचो मागीर ऑटोमॅटिकली तूं खंयच्या स्वराचेर भोवूंक शकता पूण बेजिकली तुका स्वराचें ज्ञान जर आसलें एखाद्या मनशाक जाल्यार तो बेगीन वाजोवंक शकता आनी सहज वाजोवंक शकता हें सुराचें ज्ञान कशें आयलें कित्याक म्हाका याद जाता आमी भुरगेपणांत आमची जी शाळा आशिल्ली थंय कुशिकूच तुमचें घर हय आनी आमकां थंयच्यान बुलबुल तरंग वाजयल्ल्याचे आवाज सदांच येताले बरोबर आनी बरें दिसतालें आयकूंक तें सो पयलो इन्स्ट्रुमेंट तुमी वाजयलो तो बुलबुल तरंग आनी ह्या सुरांचे म्हणजे सुरा भितर तुमी कशे फुडें फुडें वचत रावले बरोबर भुरगेपणांत तसो एक आमच्या गांवांत थंय लागींच आमच्या घरा शेजाराक काही साडीवाले रावताले पयलीं सुरवातीक साडी विकपाक ते मद्रासाच्यान म्हणा कितें तामिळनाडूच्यान येताले आनी तितून एक मुर्गन म्हणून एक साडीवालो आशिल्लो तो बरो पैकी आमचें हें वाजयतालो बुलबुल तरंग वाजयतालो ताका पळोवन हांव खूब इम्प्रेस जालो म्हणजे अरे हो मनीस इतले बरो वाजयता आनी तो वाजयतालो आनी ते बरोबर हिंदी पदां म्हणटालो बरोबर बरो आवाज आशिल्लो ताजो तो म्हाका खूब तेगेलें आवडटालें आनी ताकाच सांगलें बाबा म्हाका हें शिकपाक तो आपल्यालेच म्हाका वाजोवपाक दितालो ते इल्लें करून हांव वाजोवपाक शिकलो आनी तेणेंच म्हाका मागीर आपल्या गांवांतल्यान एक दुसरें ऑर्ग म्हणजे कितें म्हणटा बुलबुल तरंग हाडून दिलें आनी हांव तें पयलीं वाजयतालो म्हणजे तशें वाद्या मदीं हांवें पयलें सगळ्यांत जर वाद्य खंयचें जर वाजयलें आसत जाल्यार तें बुलबुल तरंग वाजयली ही गजाल खरी आसा हांव वाजयतालो ती पयलीं ह्या अशा इश्टां कडल्यान मुरुगन सारक्या इश्टां कडल्यान तुमी खुबशे शिकले नवें त्या इश्टागती खातीर एक आमकां एक बरें कितें वाजोवन दाखया न्ही शुअर दाखया
व्हेरी नायस, व्हेरी नायस. थँक्यू. सुंदर वाजयला तुम्ही. एक म्हाका प्रश्न पडटा, तुमी एक गव्हर्मेंट सर्विसेन आशिल्ले, बरोबर. एक ऑफिसर म्हणून तुमी आतां रिटायर जाल्या. म्हाका सांगात, गव्हर्मेंट सर्वीस म्हणल्यार युजली आमकां कितें दिसता की तांचें जीवन जें आसता तें पे, प्रमोशन, पेन्शन हाचे भोंवतणी फिरता. सारकें. ह्या पोलतडी वचून तुमची जी पॅशन आसा ती तुमी कशी जतनाय करून दवरल्या त्या पॅशनची? आतां पळय, म्हाजो जरी जॉब जरी गव्हर्मेंट आसलो जाल्यार मुळात हांव कलाकारूच. आतां म्हाका जर त्या फिल्डांत जॉब मेळलो जाल्यार आनी मातसो खुशी आसतलो. पूण जॉब तर करपा जाय. पूण थंय जॉब करता आसतना म्हाका केन्नाच म्हाजें संगीताचें जें म्हाजें जें कितें पॅशन आहा ताका म्हाका केन्नाच आडखळ येयली ना. कित्याक तर म्हाका अशें ऑफिसर मेळ्ळें की ते म्हाका तांकां खबर आशिल्ली की हांव एक कलाकार. जेन्ना जेन्ना एखादो प्रोग्राम आसा किंवा म्हाका भायर सरून वचूं जाय कितें कामां लागून बेगीन वचपा जाय जाल्यार म्हाका ते मुजरत वचपा दिताले. कित्याक तर म्हाजें काम वेवस्थीत आसतालें. कित्याक हांव कामा कडेन केन्ना कॉम्प्रोमायज करपी न्ही. म्हाका समज 5:45 ऑफिस सुट्टालें, हांव केन्ना 7 पर्यंत सुद्दां बसपी ऑफिसांत, पूण तें काम कंप्लीट करून वचपी. हांव आज एखाद्या वेळार जर मातसो बेगीन गेला, दुसऱ्या दिसा हांव बेगीन येवन किंवा सांजचो बसून म्हाजें कितें जें जॉब आहा तो पूर्ण करपीचो हांव कामांत हांव केन्नाच हें करूं ना. ते खातीर म्हाका सगळे तरेन बरें कॉपरेशन सदां मेळटालें आनी हांवें ते खातीर हे कार्यक्रम सगळे कडेन किंवा म्हाजें पॅशन म्हाजें म्युजीक आहा तें हांव बरे तरेन फुडें व्हरूंक शकलो. व्हेरी नायस. आमी आयकून घेवया नितीन बाबाचे कांय फेवरेट ट्रॅक्स आनी आमचेय कांय फेवरेट ट्रॅक्स तांकां वाजोवंक लावया. पूण ताचे पयलीं आमी घेवया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात. जायना अशें कांय ना गोमंतक टीव्हीचेर. नमस्कार आनी येवकार तुमकां परतून एकदां ब्रेका उपरांत. आमी भासाभास करताले म्युझिशियन, वर्सेटायल म्युझिशियन म्हळ्यार अष्टतासी संगीतकार बाब नितीन म्हाड्डोळकरा कडेन. नितीन म्हाड्डोळकर बाब, तुमचे कडेन फुडल्या प्रश्नाक येवच्या आदीं म्हाका मातशें जाणा जावन घेवं जाय की ही तुमकां जी गोडी लागली, तुमी जे हातूंत जे फिशालकाय मेळयली हार्मोनिका भितर, हातूंत तुमकां वेगळ्या लोकांक तुमी मेळ्ळे. बरोबर. अशें तुमचे जिणेचेर प्रभाव घालपी कोण अश्यो व्यक्ती आशिल्ल्यो जांकां लागून तुमची कला ती अदीक म्हणजे चडांत चड समृद्ध जाली? तशें नांव घेवपा सारकें खूब आसात. की म्हाजें बेजिकली म्हाजें नॉलेज जें म्हाका सुरवातीक जें मेळ्ळें तें आमचे मंगेशीचे ज्येश्ठ हार्मोनियम वादक जे आमचे दिनानाथ मंगेशकराच्या काळांतले मनीस जे लास्ट म्हाका मेळ्ळे, तेंचें वय जेन्ना 80-85 वर्सां आसतना तेंचे कडेन हांवें सुरवातीक हार्मोनियमचे धडे घेतले. एक 4-5 वर्सांत ते म्हाका मेळ्ळे, पूण तेंचे कडल्यान ज्यो कांय गोश्टी घेतल्यो त्यो म्हाज्या आयुश्यांत म्हाका खूब उपयोगी पडल्यो. दामजीबाम मंगेशकर. तेजे नंतर हांव हालींच आमचे स्वर्गवासी जाल्ले प्रमोद बाब पिरोळकर, आमचे गांवचेच एक कलाकार, तेंचे कडेन हांवें बरीचशी नॉलेज घेतली. फॉर एक्झाम्पल म्युजीक कंपोज करपाची कांय नॉलेज तेंचे कडल्यान घेतली. त्या भायर हार्मोनियमची साथ तेंचे बरोबर करतालो, कितें रागाची म्हायती तेणी म्हाका करून दिली. अशे तरेन तेंचे कडल्यान बरेचशें हांवें ज्ञान घेतलें. आनी मावतरगण हें जें आसा तें हांव म्हाजें पॅशन आनी हांव स्वताच्या हेजेरूच वायता. हांव कोणा कडल्यान हे बद्दल कांय शिकूं ना, वेगळें असो कांय शिकूं ना. तुमी खुबशे एक्सपेरिमेंट केले. म्हाका याद जाता तुमी जेन्ना म्हणजे 1970-80च्या दशकांत ऑर्केस्ट्रा म्हणटा ती एक व्हडली गजाल आशिल्ली. बरोबर. आनी तुमी तातूंत सुत्रसंचलन करताले, अकॉर्डियन वाजयताले, वेगळे नवे प्रयोग करताले. म्हाका याद जाता तुमी एक ते बॉक्स आसता मुडीस चायचे, ताका एक दांडो बांदून कितें तरी एक एक्सपेरिमेंट केल्लो, बेस गिटार टायप. तें नेमकें कितें आशिल्लें तें आनी कित्या खातीर केल्लो? बरी गजाल, तुमकां बरी याद आहा ती अजून पर्यंत. अशे तरेचें एक बॉक्स गिटार खंय तरी एक तियात्र हांव पळोवपाक गेलो. आमची चर्च आहा म्हाड्डोळ्या, त्या चर्ची कडेन तियात्र पळोवपाक गेल्लो एकदां. त्या तियात्रांत पळयल्यार एक भूम भूम करून आवाज येता, म्हणजे बेस गिटार. आमकां बेस गिटार म्हणटा तेन्ना खबरूच नाशिल्लें अशें बेस गिटार म्हणजे कितें आसा. तर ते कातरां म्हणटाले आनी भितरल्यान एकटो तें मुडीच्याचो व्हडलो खोको आसा ताका एक दोरी बांदून आनी ताका एक बडी लावन अशें करून ते ओडून टावन अशें वाडून तो बेज वाजयतालो. तें हांवें पळयलें, तें म्हाज्या लक्षांत येयलें. म्हाका तें रातची जमना, हें कशें तरी तयार करूं जाय म्हणून. आनी मागीर हांव घरा येयलो आनी सकाळीं उठले बरोबर पयलीं दुकानार वचून ते च्याचो खोको ते हाडलो हांवें तो मुद्दम, म्हाका तसलें करूं जाय म्हणून. आनी ताका ती दोरी बांदून बेश्टी दोरी बांदपा, ताका सुमाची दोरी, आनी ताका
एक बडी फाटल्यान ती अशी ओडली बरोबर ते ढम वाजताले अशें करून अशे तरेचे तें बेज गिटार करून आमचे जेन्ना तेन्नाच आमचें स्कूल गॅदरींग आशिल्लें ते स्कूल गॅदरिंगाक आमी तें वाजयल्लें तेन्ना आनी बरो इफेक्ट जातालो तो तबले वाजयता आनी तबले बरोबर ताका हांव बेज तबल्याक बेज दितना हांव तें गिटार कशें बेज गिटार कशें वाजयतालो आनी तेजो आमी प्रत्येक प्रोग्राम आमी तेन्ना तें बेज गिटारूच म्हणून वाजयताले बरी गजाल तुमकां अजुनूय याद आसा बरोबर बरोबर म्हाका कित्याक खूब फावट हांवें ते वाजयतना आयकलां तुमकां आनी खरेंच तो एक प्रोग्राम बरो जातालो तेन्ना खुबशे कलाकार आसताले आतां तशे ऑर्केस्ट्राचे बिर्केस्ट्राचे कार्यावळी व्हडल्योशे जायनात सो लोकांक आयच्या जनरेशनाक व्हडलेशें तें खबर आसची ना बट म्हाका सांगात तुमचे कांय फेवरेट ट्रॅक्स बरोबर आमचे कोंकणीतले खंयचे म्हाका सांगात आमचे गोंयचे फामाद पद म्हणलें चान्न्याच्या राती माडाचे सावळे प्लीज वाजयात सुंदर गीत हांव तुमचे खातीर वाजून मुद्दम दाखयतलो आतां आनी एक म्हाका फरमाईश करीनशी दिसता आनी जें गीत हांवें तुमकां वाजयतना आयकलां युट्यूबाचेर आनी ते खूब तुमकां ताका लायक्स मेळ्ळ्या पॉप्युलरिटी मेळ्ळ्या तें म्हळ्यार मोग तुजो कितलो आशिल्लो मातशें आमकां तें आयकशात आमच्या आयकुप्या खातीर वाजयता यूट्यूब चॅनल आसा म्हाजो आनी तेजेर जायते हांवें सोंगां वाजयल्या आनी तेजेर हें मोग तुजो कितलो लागली हेंवूय बी सोंग हांवें वाजयल्लें आसा तें हांव आतां सादर करता तुमच्या वांगडा सो आमी उलयताले तुमचे यूट्यूब हें तुमी केन्ना सावन सुरू केलें आनी तुमी कितलींशीं गितां ताचेर अपलोड केल्या आनी हाका रिस्पॉन्स कसो मेळटा यूट्यूब चॅनल स्टार्ट करून सादारणशे 1.5-2 वर्सां जातले हांवें सादारणशे 60-70 पदां हांवें वाजयल्लीं आसा ऑलरेडी म्हाजी लोड जाल्लीं आसा यूट्यूब चॅनलाचेर जे काही हांवें बरे व्हिडियोज तयार केल्या काही व्हिडियो हांवें स्वताच तयार केल्या म्हाजे कडेन ल्हानसो हांवें स्टुडियो ल्हानसो म्युजीक स्टुडियो घरा कडेन तयार केल्लो आनी तेजेर हांव ती स्वता रिकॉर्ड करतां आनी म्हाजी धूव तें व्हिडियो रिकॉर्डिंग करता आनी फुडले ते व्हिडियोचे बारीक बारीक जे व्हिडियो एडीट करपाचें काम हांव स्वताच करतां एक्सलंट आनी काही सोंगां म्हाज्या एक मित्रान केल्लीं आसा जो समीर करपे म्हणून बरी सुंदर व्हिडियोग्राफी ताणें केल्ली आसा आमचो सांखळेचो मनीस तो अशें करून हांवें सादारणशे 70 व्हिडियो म्हाजे जाल्या ते ऑलरेडी हांवें युट्यूबाचेर म्हाजे आसा ते कोणूय केन्नाय थंय वचून मुद्दम पळोवंक शकता आनी आयकूं शकता आयकुपानो आनी पळोवपानो तुमी हे मुद्दम व्हिडियो पळोवचे दुसरी म्हाका तुमकां एक इंट्रस्टींग गजाल विचारीन दिसा की तुमी हातून म्हणजे बाकीचे इन्स्ट्रुमेंट्स आसा ते तातूंत ऑर्गनायज म्युझिशियन्स मेळटात म्हणजे हार्मोनियम वाजोवपी तबलें वाजोवपी पेटी वाजोवपी गिटार वाजोवपी बरोबर हार्मोनिका जो इन्स्ट्रुमेंट आसा किंवा मावथ ऑर्गन तातूंत अशे ऑर्गनायज्ड म्युझिशियन्स अशें आमकां कांय दिसना किंवा ताचो सातत्यान वापर जाल्लो दिसना हाचे खातीर तुमी कितें करतात यत्न बी आसा ते चल्लात न्ही मावथ ऑर्गनची ऑल इंडिया मावथ लेवलचेर मावथ ऑर्गनची मोठी मिट्स जाता आनी ते सगळ्यांचे म्हाका आतां हांव सगळे कडेन ऑल इंडिया लेवलचेर म्हाजी तशी फेम आशिल्ल्या कारणान काही म्हजे मित्र आशिल्ल्या कारणान आमी सगळे कडेन अशे कार्यक्रम घडोवन हाडटात जे ऑल इंडिया मावथ ऑर्गन्स मीट म्हणजे एक ग्रूप आसा आपली ऑर्गनायजेशन आहा हांव तेजो एक मेंबर आसा आनी ते अशे सगळे कडेन घडोवन हाडटात त्या बरोबर हांव स्वता कोणी जरी इंट्रस्टेड आशिल्ल्या मनशाक घरा कडेन आपोवन हाडून मावथ ऑर्गन शिकयता त्या बद्दल हांव कोणा कडेन केन्ना फीज किंवा ते हांव प्रोफेशन म्हणून म्हाजें घेयना हांव रिटायर्ड मनीस म्हाका जाय तितलें पेन्शन मेळटा
आनी आय एम हॅपी विथ दॅट पेन्शन. सो आनी म्हाका कमोवपाची म्हाजी कांय इच्छा ना. त्या खातीर म्हाका जर कोणी स्टुडंट मेळ्ळो जाल्यार तेणें शिकचें अशें म्हाका खूब दिसता. म्हणून हांव येयला जाल्यार तांकां मुद्दम आपूण हाडून शिकयतां. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कित्याक म्हाकाय दिसता ह्या नवे पिळगेक सुद्दां, फुडले पिळगेक सुद्दां हें गिन्यान जें आसा तें पास जायत उरचें, नवे नवे लोक हातूंत येवचे. बरोबर. कित्याक नॉलेज वाडटा जेन्ना तूं तें लोकां भितर डिस्ट्रिब्यूट करता, वाडटा तेन्ना वाडटा. बरोबर, सारकें. तें वाटप इम्पॉर्टंट. हे वाटपाची जी तुमचे भितर जी इत्सा आसा आनी जी प्रवृत्ती आसा ती सामकी देख दिणी म्हज्या कोतान तरी. कारण खुबशे भुरग्यांक हाचो लाव मेळूं येता. म्हाका सांगात, तुमचें आनी एक पद हांवें आयकल्लें खूब फावट. तुमी ते इश्कॉलान आसतना सुद्दां म्हणजे आयकल्लें काय नकळो, म्हणजे त्या टायमार आमी वाडटे पिरायेचेर जाने मन जाने मन तें एक पद तुमी बरें वाजयताले. हांव फरमाईश करीन आमच्या खातीर तें एक पद वाजून दाखया. नक्की नक्की. खूब मजा आयली, खूब आनंद लुटलो तुमच्या ह्या वाचपाचो. एक वतना वतना तुमकां एक फरमाईश करीन दिसता. एक खूब पोरनें पद आसा आनी आमचोच एक बिश्ट आमच्याच गांवचो मिलिंद म्हार्दोळकार तें पद बरें म्हणटालो. बरोबर. तें पद चले थे साथ मिलकर, बरोबर. चलेंगे साथ मिलकर. आमी ही कार्यावळ तुमच्या ह्या पदाचेर सोंपोवया, कित्याक आमी बरोबर चल्ल्यात आनी हाचेय फुडें आमकां साथ साथ बरोबरच वचपाक जाय. बरोबरच वयता. नितीन बाब, आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या पळोवप्या खातीर तुवें बरी मेजवानी दिली. आमी सगळे खूश जाले. तुमी आयले खातीर तुमचे हांव दिनवास. तुमचे कडल्यान उर्बा घेवन खुबशे नवे कलाकार तयार जातले, कारण तुमकां दिवपाची इत्सा आसा. गव्हर्मेंट सर्वीस करून सुद्दां तुमी हें तुमचें पॅशन जितें दवरलें, जिवें दवरलें आनी त्या पॅशनाच्या बळग्यार आज तुमकां संवसार वळखता. म्हाका दिसता तुमचे पासून उर्बा घेवन जायना अशें कांय ना हें मतींत दवरून नवी पिळगी तयार जातली नवे नवे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट हाताळपा खातीर. धन्यवाद. तुमच्या भेटीक येता रोखडेच गोमंतक टीव्ही.